मार्गाव मेन एंट्रन्स आता मेन एंट्रन्साक पळय आता जेन्ना लोक हांगा येता हॉस्पिटलान वचपाक आनी जेन्ना हांगा लोक येता हॉस्पिटलान वचपाक तांकां आतां हांगा वाट ना खुशान वयतालीं तरी बाबरी भुरग्यांक घेवन येता धाकटिलीं भुरगीं तरी बाबरी जाणटी येता तरी बाबरी हँडिकॅप येता ते बाबरे कालसां वयर काडून तेंचे वॉकिंग हें आसता तें कितें तें रोड ते बाब जोतेर पासून पडटा हांगासर आनी जायते जाणांक लोकांक फोनूय मारलेलो मातशें ह्या न्हू हायलायट कर मनीस येयलो मिडिया येयले हांगासर सो हांव पयलें स्वताक मिडिया कालसान देव बरें करूं म्हणटा हे इश्यू हायलायट बरे भाशेन तेणी केला म्हूण म्हाजें तर हें कोणेंय जालें हें असलें आमी ऑब्जर्व करूंक जाय आनी गव्हर्मेंटाच्या मुखार हाडूंक जाय जीएसआयडीसी आतां म्हाका खबर ना खूंय न्हिदलेले आसा वो खूंय मेलेले आहा पळय ते तो सिरियस आहले हांगासर ते येवन ऑब्जर्व करतले आहले इन्स्पेक्शन करतले आहले हॉस्पिटल No, every year this is like this only. Every year, I want to know why GSIDC is not coming and doing this inspection site when there is such a big water flooded up to the knee. Where we cannot see all this and we are very scared to cross on this water. सगळे मोहल्लामध्ये उदक आसता आता पळय हांव हांगा उबो आसा तो हॉस्पिटल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नारगांव ऑपोजीट द रोड ऑफ प्रेजेंटेशन हाय स्कूल आनी हांगासर म्हाका हांगासर उबो रावन दिसती पडटा विजय सरदेसायचो बंगलो हांगासर म्हाका सारको उबो रावन दिसती पडटा विजय सरदेसायचें घर हांव म्हणटा विजय सरदेसाय हें घर विजय सरदेसाय दोनालासन हें उदक दिसती पडना काय हांव तें म्हणटा पयलें सदांच तो व्हडलो व्हडलो उलयता टिवीचेर आं गोवा फॉरवर्ड go what is this? If this is Goa forward or if this is Goa back? I would like to know. So let Vijay also make comments on this. When Vijay is staying very close and very near to his house, he can see, Mr. Vijay, such as I can see, I would like to know whether Mr. Vijay said as I cannot see this flood. I would like Vijay said as I come on his side and make a special video by bringing all the media reporters and journalists and take an immediate suggestion of this flooding, where this water has been flooded here. Immediate, within 24 hours. And I would like media to send this video to, especially to Vijay Sarjasai, so that he can take immediate action on this issue. Because today this is flooded, and tomorrow if this water goes in the hospital, who is responsible? And patients will go flooded, who is responsible? So Vijay, तुझी पोट घेवन यो तुझे होरें घेवन यो तूं बगर असेंब्लीक म्हणटा आमी उदकांतल्यान कोणे घेवन वचचें पडटलें बोटी घेवन आतां तुजी बोटी घेवन यो सगळें हांगासर हांव उलो मारता तुका हें गोंयच्या नांवाचें वचून तुजे बोटी घेवन यो आनी जाता तितलें हें उदक क्लीन कर देव बरें कर नाल्ला आहा मरे हिंगा हें फोडल्या पासून उदक भितर वयता न्हू कोण सांगतलें हेंका आतां आता हें उदक पळय तेंची ड्युटी न्हू ना हें आतां वयर येयला न्हू हें आतां समज थिंगा ओपनिंग कितें केलें हें उदक वयता तें थिंगा वयता हें आतां थिंगासर वेग तर करी तें उदक खंय जाता न्हू फाल्यां स्कूल स्टार्ट जाल्यार भुरग्यांक प्रॉब्लम हे मागीर नाल्ल आसलो म्हूण जायना नाल्ल आसता तें उदक वचोंक जाय न्हू